PWD खात्यान नुवेचो रस्तो रुंद केला. थळाव्याचो विरोध आसून लेगीत रस्त्यार कॉन्क्रीटाचे डिवायडर लावपाचे काम सुरू आसा. पण रस्त्याचे सुरक्षे खातीर गरजेच्यो सुविधा करूंक नाशिल्ल्यान रस्तो हुबताना लोकांचो जीव धोक्यात पडला. डिवायडराचे काम अजून अर्धवट आसून लेगीत वो रुंद रस्तो येरादारी खातीर उक्तो कित्याक केला असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, रॅम्बलर, शिटकावणी बोर्ड वा येरादारी नियंत्रणा खातीर गरजेचे सुरक्षेचे उपाय करूंक नात. रस्तो रुंद केल्ल्यान लोक गाडयो वेगान चलयतात. खंयच सुरक्षीत क्रॉसिंग नाशिल्ल्यान नागरिकांक रस्तो हुबताना जीव मुठीत धरचो पडटा. कार्मेल कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक ह्या परिस्थितीक तोंड दिवचें पडटा. सुरक्षे विशीं सगळ्यो उपाय येवजण्यो करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. The gap they have kept in front over there on the road is very dangerous, I feel so, because if vehicles are coming on this side of the road at high speed and if you stop on the middle of the road that side, you're putting yourself in danger, and if you take a turn when they are in speed that side, there are chances you'll hit somebody else. So I feel the chances of accidents have just increased over here right now, and plus right now to cross the road there is no marking. Over there to cross the road there is no marking to slow down. So I feel this has just increased the chances of accidents around here. आमचे रुमडे एरिया जंक्शन जे आहा ते आमकां मेन 3 वाड्या लागता. एक म्हणटा फात्यापूर, एक आनी आनी एक बायडा. सो हो 3 वाड्यांतलो लोक हे वाटेन वयता, हे रस्त्यान वयता. जरी तर हे तर तो डिवायडर घालून तर हे बंद केलें जाल्यार आमकां जायते हे 3 वाड्यांत चड प्रॉब्लेम जाता. बट आमगेलो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन, इवन टू द PWD मिनिस्टर, हो आमकां हिंगा ओपनिंग दवरचें लोकांक. कित्याक तेणें आतां टायमींग ओपनिंग दवरता खंय हांगा ओल्ड आमचे टाटा शोरुमा कडेन, आनी इट इज व्हेरी टू फार. चड लोकांक त्रास जाता. सो आमचे रिक्वेस्ट, म्हजें पर्सनल रिक्वेस्ट आनी इवन आमच्या नुवेंकारांचो रिक्वेस्ट, हांगा हो रुमडेर हें ओपनिंग आमकां दवरचें. आमी आतां हे नॅशनल हायवे 66 which passes through Nuve village हिंग उबे आहाय, आनी दिस इज कार्मेल कॉलेज कॉलेज. सो हिंगा आतां जायत भुरगीं क्रॉस जाताय. सो जस्ट सी द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग. आनी आमी ऑलरेडी ऑथॉरिटीजांक लेटर केलां, गांवच्या लोकांक सायन दिले आमगे हे डिवायडर नाका आसले. एंड मोर ओवर हो रोड इज स्टील शोन एज नॅशनल हायवे 66. वेस्टर्न बायपास केला, इट इज मार्क्ड एज नॅशनल हायवे 66. सो एक विलेजान 2 हायवे केस जातले. सो तेका लागून आमी पेटिशन केल्लें दिगंबर कमताक आनीक ऑल कन्सर्न ऑथॉरिटीज, ई सगल्यांक आमी हें केल्लें, लेटर केलां, इवन चीफ इंजिनियराक केलां. आनी वी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू शो दीस एज नॅशनल हायवे. आनी हे डिवायडर मेन मोठे प्रॉब्लेम हे डिवायडराचे. आतां हिंगा एक डिवायडर, मुखार रुमडेर जंक्शन, तेज्या मुखार होली रोज स्कूल, आनी तेज्या मुखार आनी गवळेर जंक्शन आहा. हे सगळ्यांक डिफिकल्टी जाताय, लोकांक क्रॉस करपाक त्रास जाताय. आनी मोर ओवर आतां लोक रॉंग सायडीन वचपाक लागला. सो इट इज व्हेरी डेंजरस. आनी हे मोर ओवर आमगे भुरग्यांक, कॉलेजी भुरग्यांक हे क्रॉस करपाक वता आसतना इज व्हेरी डेंजरस. आनी तो हिंग मार्किंग अजून केलें ना. झिब्रा क्रॉसिंग मार्किंग दिवपाक जाय आपलें, सो तें केलें ना. क्रॉसिंगा कडेन कांय सायन बोर्ड ना, कांय ना. हुंय सायन बोर्ड ना, कांय ना. ते डिवायडर पयलीं कांय ना. सो इट इज इमिडिएटली तेणी हें घालपाक जाय. पयलीं म्हणटा ते कॉलेजीक आनी इस्कुलांकूय घालपाचें. भुरग्यां लायफ इन डेंजर. आनी हाल कितें जाल्लो प्रॉब्लेम. आनी दुसरें कितें जालां, सीन द रोड सरफेस बरी जाली म्हणून सगळो ट्रॅफिक ह्या वाटेन येता आनी दे आर गोईंग एट फूल स्पीड. ते स्पीड कंट्रोलर कांय ना. सो सायनेजीस आर मोर इम्पॉर्टंट. आनी दुसरें म्हणल्यार मार्किंग, आनी इवन रॅम्बलर्स जाय दोनूय वाटेन, कित्याक भुरगीं न्ही. सो ऑल स्टुडंट्स आर क्रॉसिंग. सो तेका लागून वी रिक्वेस्टेड गव्हर्मेंट इमिडिएटली, इवन सिस्टरींनी तें पेटिशन केलां, लोकल MLAकूय केलां. सो नाव इट इज देअर कॉल. भुरग्यांक कितें जावचे पयलें वा आनी कोण मोटरिस्टांक कितें एक्सिडेंट जावचे पयलें ते इमिडिएटली हें करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकणीकार.